बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो सुवंजेलावर स्वरस 50 आणि 8 वळ जॉन 6:58 हो सरगार तावन देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय ते मोर्न पावले जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. वैमगचनो जिवंत जेसू आमचे मध्ये हजार आसा जिवो उंडो जावन आमचे मध्ये पवित्र सक्रामेंतान तो जार जाता. आमकां जिवीत दिता, आमकां जीव दिता, आमकां ससनीक जिवीत तोस दिता. ताका आराधन करया. गवया आमी गीत आराधने तंदे आराधने येसुवे आराधने आत्मने. ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. समय आकारा दान करिया मान करिया तो जीवो उंडो जिवंत जेसू आमचे मध्ये जरास आमकां जिवीत दिवंक शाक. ह्या संवसारांत आनी उपरांत ससनाचें जिवीत आमचे सवय सदांकाळ आसच्या उंड्या रुपाक ताणें रावोंक कुशी वेल्यान तो आमकां मेळोवंक आयला. आमी ताका बावडतान पळोवया वळखुया. आराधन मान आनी महिमा आमी दिवया. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಯೇಸುರಾಜರಿಗೆ Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. Chet sumya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Shiva undo sauna zara sato. O pavitra sakramenta. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಶಿವಂತ ಚೇಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ અને આમ કન જીવી ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ઈશ્વરે સદાં કાળતો હશે. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ભવર્ધાંત કામે રદાન માન મહિમા દિવ્યા. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ તો જીવો ઊંડો સાઉન્ડ તને આમ કરાકલા ઘોસલા સંભાળલા ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ પછી જીવિત આમ કાંદીલા. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. તને દૈવિક જીવિત. Hallelujah. 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 સમયારદાન તુકા. Hallelujah. તું જીવો ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ જીવિત થા. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ આરાધન કરીએ. Hallelujah. 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 સમયારદાન માન મહિમા તુકા. તું સર્ગીંદામ દેવોના ઇલ્લો જીવો ઊંડો આમ જીવિત દિવક્ષા. तुझ्या पवित्र सक्रमेंतांत सारा साहेब करिस्तान आमचे पोषण तू करताय. आमकां तुझ्या मासा रक्तान समया निर्दोषी करताय, घड करताय. आमकां जायशी भलायकी जायशी एक कृपा तुझेंच जिवीत आमकां तू दिताय. We thank you, we praise you, we adore you, we worship you, Lord. Hallelujah. 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 आयच्या वंजलांत जोम सुवंजला वस्वरीस पन्नासनी 3 वोल्ट तावन पन्नासनी 7 वोल्ट. जेजू कितल्या अप्रूभायन तशा मासा रक्ता विशयंत सांगता ही उतरां आमची करया. आनी जेजून आमचें थंय अशें केलां आज पर्यंत. विश्वासी जेजू कितें म्हणटा जिवंत जेजू जो सुवंजला वस्वरीस पन्नासनी 3 वोल्ट तावन पन्नासनी 7 वोल्ट. देखून जेसून सांगले सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचे मास केल्ले करीत आनी ताचें रगत पियेल्ले करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासनाचो जीव आसा. आनी निमान दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मास खरें खान आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. वय मोगाळ बाबा आनी भयणी आस समयान आमकां ताच्या मासा रक्तान पोसलां. हर एका दिसा आनी घडये आमी जेजूक मेळोवंक वेता. ताका आराधन करता भोव पवित्र सक्रामेंतान. तर समी तसो जिवीत आमकां दिता, तसो जीवस आमकां दिता आनी उपरांत ससान जिवीती ताणेंच आमकां दिवचें. हांवें ह्या दिसांनी कालच वॉट्सॅपार पळयलें एक भुरगें 10वी PUC खंयची एग्जाम गोतुना 85 मार्क ताणें काडले. पूण ताणें म्हळें हाका आकारान हांव सद्दां मिसाक वतालें. हर एका दिसा मिस कळनातलें. हें सक्रामेंताचें बोळ, हें जेजूचें बोळ, ही जेजूची जिवीत दिवचीं उतरां. आनी जेजू अशें करता म्हणून जेन्ना हांव आनी तूं फाटी येवन ताका आराधन करता, ताची स्तुती करता आनी ताका सेवता, ताचें उतर आमचें तें जिवें जाता, मास जाता. आनी तोच हें सगळें करता. तर आज एक घडी दोळे आमी नबया तितले अवकाश समयान आमकां दिल्ले आनी दिवनूच आसा. पूण ते आमी कशें घेता, स्पंदन करता ताका. आनी हें बावडटन आमी करतना समय आमचें तें खरोच जिवन जाता. ताचें जिवनपण आमी अनुभव करता. त्याच्या समयाक बऱ्या गवळ्याक ताचें मास आनी रगत आमकां दिवन पोसलेल्याक आज पर्यंत विश्वासी जाल्ल्याक आमी अर्गां दिवया. गवया त्या पुरबायचें गीत सांगता गावया. चुम्या गवळ्या म्हज्या आमच्या बुकान B85.
म्हज्या सोम्या अर्गां तुका सर्गी खानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गां तुका सर्गी खानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका मोगान तुवें तुकाच भेटोवंक दिलोय म्हाकाच तुवें दिवच्या कुळसार मेलोय उंड्या वयनान तुकाच समर्पिलोय सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सर्गी खानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका वय सोम्या थंय संतोश पावया जें कितें ताणें केलां तो करूनच आसा यस तो जीव आमचो एक किरकोळ रचना आमी तरी तो आमकां बरें करता आमकां उंच भरता ताच्या मासा रगांतान तो पोसता ते सर्गी खानान आमी मरोंक नसो आमी जिवीत जोडीचे ह्या संवसारांत एकवटून आसा आनी उपरांत ससनाक ताचे थंय जी येसय म्हणलें ताचें येवचन ते सोम्याक तो आमचे थंय ताचें येवचन जारी करता म्हणून आस वळखोन पातयेवन जें ताणें केलां तें सगळें नियाळून ताका अर्गां दिवया स्तुती करया किरकोळ रसनेक म्हाका उंचू बारलोय मासा रक्तान तुज्या म्हाका पोसलोय सर्गी खानान म्हाका दादोस केलोय सोम्या गवळ्या म्हज्या अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सर्गी खानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका वय सोम्या संतोष पावया ताच्या सरपणान आमी आसा ह्या सक्रामेंतान तो क्रोस सदर आसा तो आमकां पळयता तो आमचे थंय संतोष पावता आमी ताचे थंय संतोष पावता ताच्या जरपणान ताच्या मोगान ताणें सगळें केलां म्हणून वळखोन लेट्स बी हॅपी रिजॉयस इन इट पवडूंक कसो सोम्या उपकार तुजो पोसताय सदां किरकोळ जीव हो मोसो सेवेक तुज्या जीव अर्पिता मुजो सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सर्गी खानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका दोनी हात भारी आनी म्हणया सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सर्गी खानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका 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 स्तुती करया आमी सोम्या हालेलुया 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 सोम्या अर्गां आनी स्तुती महिमास जें कितें तुवें केलां तूं जिवो उंडो आमचे थंय तूं सोम्या आसाय जी येताय आस उंड्या रोपाक हो प्रत्येक तरण आमकां पोसताय तुजें तें दैवीक खाण आमकां तूं दिताय हरी एका दिसा म्हणलें बरें वय बलिदानांत मिसाच्या बलिदानांत खरीस्तान तूं आमचें
ह्या सक्रमेंटांतून खरोच जिवोस तूं हजर आसा आनी जें कितें तूं आमचें तें करताय आमकां उंच भरताय आमकां बक्षिताय आमची दया करताय आमचें तें एक सदाय आमी तुजें तें एक सामकां फावो करताय वी थँक यू प्रेज ग्लोरिफाय यू हालेलुया लॉर्ड हालेलुया पळय मुगार भगवान बेनी सुमया समोग आमी नियाळटा आसतनास जें कितें तो कर्ण आसा जिवंत जेजू शिसां तें ताणें केलें आज आमचें तें ताका सत्मानतल्या पातयेतल्या तें करता हें सगळें आमी नियाळून आसतना ह्या आराधना दास आमी पयल्या वचपान सावलाच्या आपोवणे विशीं ती आज आमी आयकता साऊल कसलो एकलो कठीण कठोर मनीस जावन आसलो क्रिस्तवांक क्रिस्ताक आनी ती नवी वाट धरलेल्यांक ताच्या जेजूच्या पटलावदारांक दग दितालो आनी अशें एक दीस तो दामस्काक वता आसतना क्रिस्तवांक दोगदूं वाटेर जिवंत जेजू ताका मेळ्ळो आनी ह्या बेठेंत जेजूच्या त्या बेठेंत तो सगळोच बदल्लो पूण आमी एक उतर ताच्या आपोवण्यांत अशें वाचता एक्ट्स चॅप्टर 9:15 and 16 जेजू पुनर्जीवन जेजू सावलाक विंसून आपले व्हडलें हातेर ताका करता आसतना अनानिया सरशीन ताका धाडतना तो अशें म्हणटा एक्ट्स चॅप्टर 9:15 and 16 कित्याक हेर जातीच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजें हातेर म्हणून हांवें ताका विंसून काडला आनी मुखार जेजू एक भोव बरें उतर आनी पावलाक मुखार कितें राखोन आसा अनानियाक तो कळीत करता आनी म्हणटा म्हज्या नांवा पासत कितें सक्कळ ताणें सोसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलो म्हज्या नांवा पासत ताणें कितें सक्कळ सोसूंक आसा आज मोगाळ भवान म्हणी साऊल देवान विंसुल्लो एक व्हडलें हातेर म्हणयेत पोशा धर्मदुतांच्या की चड ताणें काम केलां मिसांव केलां पयलें क्रिस्ताक तो कश्ट दितलो दग दितलो पूण उपरांत क्रिस्ता खातीर तो दग्ध आनी सोंसता इंग्लिशांत आमी म्हणटा द पर्सिक्युटर बिकम्स पर्सिक्युटेड फॉर क्रायस्ट आनी ताजे कश्ट आमी वाचल्यार कोरिंथीयांचें दुसरें पत्र 11:20-3 वळतां तुमी वाचा तो विवरून सांगता की तें सक्कड ताका सोसूंक मेळ्ळें जाल्यारय सांत पावलो भियेलो ना ताका तितलें धैर्य आनी ती कशी कृपा कैंतावन आयली म्हणून आज आमी नियाळ केल्यार आमकां कळटा पुनर्जीवन जेसूता आनी जेजू विंसलेल्यांक सोडिना म्हणून हे शीस वा सांत पावल एक निदर्शन एक दाखलो आज आमकां सुमयान जर विंसल्यांत आपयल्यांत ताच्या मिसावान घाल्यांत आमकां जांबरो कश्ट आसात जेजूचो पटलाव करतल्यांक कश्ट ना म्हणून ना जेजून सांगूं ना आनी जेजून स्पश्ट केलां कश्ट आसतलेच दोगदोणी आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला म्हणटा जेजू आनी आमी जैत व्हरता कशें बावडटान आज जेजू जिवो उंडो ताचें मांस आनी रगत खान दैवीक आमकां दिता आनी ताच्या बळान मदर तेरेसा केदाळाय म्हणटाली आज हांवें जें कितें केलां ह्या संवसारांत हांवें करूं ना पूण हांवें कोणाचेर दिश्ट गेल्या हांव कोणाचेर पातयेल्या कोणाक हांव सेवतां ताच्या बळान हांवें केलां म्हणटा आज तुवें आनी हांवें आमी हें सत मानून घेतल्यार वळखल्यार आज आमचे कश्ट कितेंय आसात बडयल्यार हो जेजू जिवन जाला म्हणून हांवें आनी तुवें आमी परगट येत आमी एक तोंडार आसो म्हूण आशेत आज क्रिस्तांवां आमी आसोयना थोड्याच्या तोंडार कश्टांक वळख जालीं बली जाल्यान निरास जीवघात आळसाय कांत बेजाराय सांपडल्यान कारण भावडतना कारण मागिनात कारण जेजूची कृपा घेनात वेस्टेड सांबाळ म्हणटा म्हाका दिल्ली कृपा हांवें व्यर्थ करूं ना हांव अपोस्तलां पैकी कनिश्ट तरी म्हाका जीवन जेजून कृपा दिल्या ती व्यर्थ जावना आज आमी तशें आमचे मुखार गेल्ले आमचे मुखेली आमचे शीस अपोस्तल पुरा बायबलांत आसा
पवित्र पुस्तकान वाचल्यार नियाळल्यार आमी तशें पाती येयल्यार आनी ते पाती येवन आमी खेळल्यार आमचे देव जेजू तशेंच करता, आमकां घट करता, आमकां सोडिना. एक घडी आमचे दोळे धांपे आस मागया. लेट्स प्रे. आमकां मेळचे अवकाश मागोवंक जावं एक घडी आमी व्यर्थ करिनाय. आमी घे सयत ताची कृपा मागया आस. हे बरे आराधना दास समयाचीच कृपा सांबावलाक सावलाक ताणें पावल केल्ली ती आमकां बदलिता, आमकां घट करता. आमचे कश्ट आमचे कितेंय आसा आमकां सुमयतान पयस करता दिसलें सगळें ताका दिवया आनी सुमयाक उलो मारया. आमी ताका बेटवणी करया, समर्पण करया आनी गव्या गीत चिनयेंत हांव कश्टतना सुमया तुका उलो मारता. E27 चिनयेंत हांव कश्टातना सुमयाचो उगडास काडटा. कश्टाचे हांव नियाळटा, ताळो तासो आयकता. कश्ट तेल्या नोयेया वजन ते म्हाका दिया. दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान मोच्या. कश्टतल्यानो येया वजन ते म्हाका दिया. दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान मोच्या. वय आमचे कश्ट सगळे सुमयाक दिवया. ताणें आमचे खातीर कश्ट कर, आमचे वसन ताणें वोवयलें, आमची पातकां पिडाशिडां ताणें काडली. त्या सैतनाक ताची कामां ताणें नास केली. आज आमकां जैत ताणें जोड दिलें. ही बरी खबर जेजू बरी खबर ताची कृपा जेजू जावन आसा ही कृपा. जेजू जिवोवन जावन ह्या सक्रामेंतास आमी ताका दिवया, सगळें ताका भेटोवया. आमचे मात्र आमच्या कुटुंबाचे मोगाच्या मनशांचे आज कुटुंबान भुरग्यांक युवसनाक आज कश्टोंच्या सबार जाणां कश्ट संकश्टांनी वा वायटांत आज सबार ताळण्यांक पासांक बली जाल्यांक सांपोडल्यांक तांकां भेटोवन दिवन मागया. आमी सुमयाक उलो मारया. ताची कृपा वाडोवन दी. आमच्या ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांचें तें वाडोवन दी. जिवन जेजूची कृपा ताच्या बेटेन सगळें बदलता. सावल आशिल्लो फावल जालो पूण जिवन जेजून तें केलें. आज जेजू करता ताका उलो मारया. आमी पातकाची वाट धरताना सुमयातान पयसरताना जेजू म्हाका पळयता. मोगाचो उलो दिता. पातकीची न्ही बदला बरी खबर सतमाना. सर्गी राज लागी पावला सोडवोने दिसू देला. पातकीची न्ही बदला बरी खबर सतमाना. बरी खबर सन्माना. सोडवोने दी सर्गीचे राज लागी पावला. सर्गी राज लागी पावला सोडवणे सोदी सुदेला. सोडवणे दी सुदेला. आमी मागया. आमकां सबार आनी मागोवंक सांगला. थंय त्या सवा मागणी ह्या मंदिरांत आयिल्ल्यान आमचे कडेन मागण्यो विचारला तांकां. ह्या संवसारा खातीर आज मागया. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मास म्हणटा आसूं. संवसारांत ताचें राज स्थापन जावंक शांती समाधानाच्या झुजां झगडीं सगळीं पयस वचून राष्ट्रांनी आमच्या देशांत एलिसांव आसा. आमची कामां
जायतीं जाय आसात आमच्या कुटुंबाची, आमची योजना कितें आसा सगळीं ताका भेटोवया. या घरा आमच्या समस्याची हांगासर जावचें कामां, लिफ्टाचें काम जावं कसं परमिशन मेळाचें आमकां ताका ताचे खातीर आमी मागूनच आसा कळनासतना सगळ्यार आमकां बेगीनच परमिशन दिवच्या, ताचें जावन लाभच्याक ती करपा. बेगीन तें काम जावच्या दुरुस्तीचें किचनाचें जावन आसा. जायशी कुमोक, जायशे सगळे हात आमकां सहाय आर्थीक तशेंच हेर कामां घरां बेगीनच वेळार जावच्याक सर सवलत्यो जे कितें ह्या मंदिरांत कामां जातात, रेतिरोज जातात. ह्या हप्त्यान चल्ली कोंकणींत सुडकेची रेतीर मुखल्या हप्त्यांनी आसची. इनर हिलींग तशेंच मेयांत आमकां विविध रेतिऱ्यो आसात. 3 तारीख येतावन कोंकणी रेतीर आनी तशे उपरांत इंग्लीश रेतीर आनी उपरांत तिसऱ्या हप्त्याक कुटुंबाची विशेष रेतीर ती जावन आसा. सर कुटुंबा खातीर मागे हांगासर जायत्यांनी येवंक आनी आपली जिवीत सुमयाक भेटोवन दिवन ताचे जावन जीव सोडूंक, ताचे जावन जिवी सोडूंक, बेसांवां सोडूंक, सर बांदपास बंदडेंतली सुटका जोन सुमेसांनी बोरी जावंक, सुमयाक वळखोंक तांचे थंय सुमयाचें जिवनपण परगड जावचें. सुमेसां खातीर, मंदिरा खातीर, विविध गरजां खातीर आमी मागया. सुमयाक सगळें भेटोवया. जिणी नियाळताना दोळ्यांनी भरता दुखा, सुमयाका उलो मारता ताच्या उतरांक कान दिता. हांवच तो बरो गवळी, शेळया खातीर जीव दिल्लो, फाटलो मोजो तूं करशी, सर्गी बंदराक पावतलो. हांवच बरो गवळी, हांवच तो बरो गवळी, आमचे खातीर जीव दिल्लो, जिवीत दिवचो, शेळया खातीर जीव दिल्लो, फाटला मोजो तूं करशी, सर्गी बंदराक पावतलोय, सर्गी बंदराक पावतलो. आमचे दोनी हात बारया, हालेलुया म्हणया, हालेलुया, हालेलुया. सुमयाक सगळें भेटोवन आमी मागया, ताची कृपा सोडया. सक्रामेंत जाता जिवो उंडो जेसू आमचेर कृपा धाडटा, बेसांव धाडटा, बरी करता, आमकां सुटका दिता, सोडवोन दिता. बरी हात बांद स्तुती कर मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुमयार होगळापणी महिमा जे कितें तूं करताय कर नसाय आमकां बरी करताय. तुवें तुज्या नांवान सुटका दी, सोडवोन दी, घर कांत बेजाराय पिराश्टा. सर वायटांतली बांदपास बंदडेंतली आमकां सवयसांग निवार. वैसम्या तुज्या नांवान आशिर्वादीत कर. सर तनशे बांदपास बंदड्यो पिळा आनी सगळी बंदी जावं तुज्या कुर्सार. तुवें जोन दिल्ली ती सोडवोनची कृपा आमच्या थंय आमच्या घरांनी, आमच्या जाग्यांनी, आमच्या बिझनेसान, कामांनी, हर एक आमच्या इराद्यांनी आस वाडोवन दी. सुमया ज्या कोणा खातीर आमी मागता ताका आशिर्वादीत कर आनी तुजें सुमया आपणो जिवन जेसू तुजी कृपा, त्या कृपेन सगळी बरी जावं, तुका महिमा जावं. सुमया मागणी करता तुजे खुदा जेजूचे नांवी, आमेन, आमेन. मागीर आमी हांगासर आयिल्ली हर एक त्या सवाय आज भेटोवन दिता. जल्म दिवसाचरण करची 50th बर्थडे नीना डिकॉस्टा उचोडी, Leandra Furtado, 74th birthday, Joseph Lawrence Saldana, Prakash Siquera, birthday, 47th birthday, Giselle Andrade Mumbai, 26th birthday, Rhea Rebello, Mrs. Helen De Silva. तांचे खातीर तांचे जल्माची शुभाशय पाठोवन तांचे खातीर विशेष सरान मागता आसतना काजाराची एनिवर्सरी, 18th wedding anniversary, Neil and Ovita, George and Flavia Coutinho, Jesu and Maria Maya Manac, Ronnie and Ludi Pereira, Womanchur. तांकां काजाराच्या एनिवर्सरीची शुभाशय पडयता. वर्गांची तेसवा Ashwin Pinto, for all blessings received from Almighty, Mary Gonzalez, Prakash Siquera, Helen Sunita Sanctis,
Merlin D'Souza securing distinction in exams and for his blessings. Pritesh and Dina D'Souza for a baby girl. Janet Pereira for all favors received. Praveen Sequeira. Roman Saldana received normal health report. Irene DeCosta Nikutam Arganchite Samad and Tertan. Shalini Derek D'Souza. Vijay Selvita Ninohan Oliveira Trasi. Thanksgiving by Dulcin Ferravo. Tanchisuve Anikutam Kokadatam Tanchisuve Ami Santos Pavia Devan Killari Kupkaranga Tirar Gandavia Pratik Tesavanga Sailari Kamimbade Tesnamcha Kudmachi Mandirachi Ami Maktam for good job Jewel through the intercession of Saint Jude. Priya D'Souza for the completion of the work, roofing sheet work of the house by a good person. Jacinta Krasta Barabalai ki Katir, Baltu Nazareth Barabalai ki Katir Baindur Town, Sessions Rohan Almeida, healing of eyes and for good health. Tavadin Zala Suras Kartam, Anthony and Lily Barbosa, 10th death anniversary, Rolfi De Silva Naigaon, Lucy Dikunani Sofia Dikunna, Felix ani Jacinta Almeida Mulki, Kalist ani Rachel D'Souza, Kudman Salangati Lavita, Janet Pinto, Ulganlat Megati Priscilla Peter, Tavadin Philomena Fernandez, Vincent Conway, Ahmedabad, Mrs. Stella Rodriguez and Mr. Walter Rodriguez, Apolline Natalia, Jerome Saldana Kire, Tisra Maina Sodas, Paul John Fernandez, Margaon Goa, Kudman Salila Sanjangati Ruhi Lobo, Tavadin Flavia Nazareth, Belchoy, Joseph Katinjan Kuwait, Antoinette, Joseph Katinjan Kuwait, Rodriguez, Kutman Salangati, Alvin Rodriguez, Anikutam, Raya Goa, Davidin Montin Menages, Sister Maria Menages, Felix Menages, Kutman Salila Sanangati, Jacinta D'Souza Permanur, Thomas Fernandez, Gregoriani Maria Miskit Kaneja, Teshins, Zuan D'Souza Siddhakate, Tesan Swam Chimagnim Beton, Sumnich Besami Zongavia. प्रेज द लॉर्ड सगळ्यांकी देवाच्या नांवान बरें मागता. हांव हांगासर येताना दडदड्या काणून काळीज भारी हेवी करणं एक दोनूच उद्देशा खातीर आयिल्लें. एक म्हजें बें पयस सोंगो आनी एक म्हाका कठीण राग, हे दोन उद्देश काणून हांगा आयिल्लें. 3 दीस मुसर पदराब रिट्रीट करता करतना म्हजें अंतस्करण सांगतालें म्हजो राग, म्हजें फियर, हांव काय तर आयिल्लीं कालें जाता खण्णा. फादर आय वेरी मच थँक यू फॉर सेंडींग सिस्टर. आनी तिका देवानी उगडापें केलें तें राग आनी फियर काडूंक. ह्या पासत हें आज म्हज्या काळजांतल्यान पुरो गेलां तुमकां अर्दा. आनी एक सगळीं म्हजी क्रिस्माची फर्स्ट होली कम्युनिटीची पुरो कामां ही दोन फर्स्ट हांव रिट्रीट करता. म्हजो राग म्हजें भें गेल्या उपरांत म्हजें अंतस्करण एवकरेस्ट विशयान जेजू एका वेळार म्हाका उलय जाल्यार, मोगा विशयान म्हाका उलय जाल्यार हांव खंडीत तें म्हज्या भुरग्यांक परगट करतलें म्हण आयलें. आनी रिट्रीट म्हाका एवकरेस्ट जाल्यार आय थँक फॉर गॉड एज वेल एज यू फादर. थँक यू वेरी मच फॉर दिस. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ A49 A47. तुझ्या नावान सुम्या भक्तीना मी जमल्या, भेटोच्या कामकां बलिदान. दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या,
दिवच्या तुझे दैविक वरदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जीवन जेजू ख्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आयच्या वाचपांनी सुमी आमकां बरो संदेश आमचे सवें तो सदांच आसा आनी आमकां जाय अशी कृपा आनी आमचे थंय तसो जीव तशें जिवीत ससनाचें जिवीत आमकां लाभाशें करता आनी आमकां बदलिता म्हणलो संदेश दिता. एक बोर आमच्या दोळ्या आमी नब्या बरो जिवन जेजूक आमी मेळोवंक आयल्या तसो आमकां मेळटा. तर आमकां आमी आयती करया ताका मेळच्याक ताची कृपा आमी घेवन बरी जावच्या सबार बोडी ताची कृपा आमी ताणें आमकां दिल्ली आमी पुर्तेपणी ती गळसूंक ना. आमी ती सबार बोडी व्यर्थ केल्या सुकल्या आमी अस्कत म्हणून वळखोन आमचे रियेक पातकां वळखोन सुम्या लागचें एकामेका लागचें बक्षाने मागया. काळजांत दूख धरतेल्यांक बोगसाने दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर. आमचे पासोत विनाती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सर्पदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्पदुदारा देवा आमच्या प्रितीच्या बापा सुम्या जेजूचें पुनर्जीवनपण आमी वळखूंक पावल्या. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी उठाशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सावलो सोम्याच्या शिसां वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जीवशी मारची बेश्टावणी घालनासलो. तो श्रेष्ठ याजकासाशीं गेलो आनी ह्या नव्या वाटेचे फाटला उदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणीय आपणाक मेळटी जाल्यार तांकां कैदी करून जेरुजलेमाक हाडच्याक दामस्क शहराच्या सिनागोगांक अधिकारपत्रां दिजे म्हणून मागी लागलो. अशें दामस्काच्या वाटेर पयण करून शहरा लागीं पावता पावता एकाच सणे ताचे भोवती मळ भरतावन एक प्रकाश पंकलो. तो धरणीक शेवटालो आनी तेदवा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणचो एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोम्या विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तूं दग दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच. तुवें कितें करीत जेतें थंय तुका सांगतलें. ताचे बराबर पयण करतले तटक्क जाले आनी उतार सुटनासतना उबे आसले. ताळो तांणी आयकलो तरी कोणूच तांकां दिसलो ना. सावलो धरणे वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेदवां ताका तांणी हाताक धरून
दामस्क शारा भितर व्हेलो 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें हन उदक पडलें ना. दामस्कांत अनानिया नांवाचो एक शिश आसलो. सोम्यान ताका एक दर्शनांत अनानिया म्हणून उलो केलो. हांगा आसा सोम्या जाप दिली ताणें. तोळ सोम्यान ताका म्हळें, उठ आनी नीट म्हणटात त्या बिदीक वच आनी जुदासाच्या घरान भितर सर आनी साऊल नांवाच्या तार्स घराक विचार, तो आतां मागण्यार आसा. ताणें एक दर्शनांत आपणाक दिश्ट पाटी मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलेलो देखला. पूण अनानियान जाप दिवन म्हळें, सोम्या, ह्या मनशा विशयांतल्यो सबार संगती आनी जेरुजलेमांत तुज्या भक्तांक ताणें कितलें दग दिलां हे विशीं जायत्यांनी सांगलेलें हांवें आयकलां. आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतल्या समेस्तांक कैदीकन व्हरूंक म्हणून श्रेश्ठ याजका लागचो अधिकार घेवन तो आयला. पूण सोम्यान ताका सांगलें, तरी तूं वच, कित्याक हेर जातींच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायेलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजें आतेर म्हणून हांवें ताका विंचून काडला. म्हज्या नांवा पासत कितें सकट ताणें सोंसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलो. इतलें आयकून अनानिया भायसन गेलो. घरांत भितर सरन सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हळें, भावा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्रात्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टी पडलेल्या त्याच सोम्या जेजून म्हाका तुजेशीं धाडला. तक्षणच सावलाच्या दोळ्यांतलीं कवळांशीं निकळून पडलीं आनी ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत जेवताच ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत दामस्कांत शिसा सांगता थोडे दीस सरल्या उपरांत साऊल गळाय करिनासतना सिनागोगांनी वचून जेजूचो देवाचो पूत म्हणून उक्तें परगट करूंक लागलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. तुमी सर जनांगानो सर्वेस्पराक वाकणा. तुमी सर परजानो ताका नावाडा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. अपरिमिताचो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचें विश्वासीपण सशनाक बाळटा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसो. सुवाम परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या. त्यावेळी सुदैव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सदच हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमान दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो.
कित्याक म्हजें मांस खरें खान आनी म्हजें रगत खरें पिवन. सो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेतां. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडलां आनी बापा वरवींच हांव जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार्थ हांव देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय. ते मोहन पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. कफरनावाच्या सिनागोगान शिकोवन आसतना जेजून सांगिल्लीं उतरां हीं. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जिवन जेसू क्रिस्त दैमच मोगाळ भावनो भयणीनो, आज दोनी वचपांनी बरो संदेश पयल्या वचपान सावलाचें आपोवणें. पुनर्जीवन जेजू कशें ताका विंचता आनी ताच्या भेटेंत कुरपेन ताका बरो कनीक व्हड हातेर करता आनी ताका कश्ट सोंसूंकी आपोवणें आसा पूण ताका घट करता. तशेंच जेजू आयच्या वंजलांत आमकां म्हणटा, आज विविध तरांनी जेजू हजर आसा खरें, पूण येवकरिस्तान भोव प्रत्येक तरान. आनी आज सावला ताणें कितें केलां आमचें तें करता. आमकां सबारांक बदलूंक जाय, आमच्यान जायना. हेरांक आमकां बदलूंक बिलकुल जायना, पूण सोमी आमकां ताची आतेरांक आनी सुवार्ता प्रगट करूंक तो जिवन जाला म्हणून खंडीत करता. आमी पाती येल्यार आमी उडास करचो तवळ. आज हांव याजाक जालां जाल्यार कारण ल्हान आसतना वेदी सेवा हांव करता आसतना उंडो वयर बान पदराबान हो म्हजें मास म्हणटना हांवें मागचें आसलें, म्हाका एक दीस हें भाग दी जेजू, तुका हातान धरूंक. आज जेजून केलां. आनी आज जरी एका वेळा घडी आज एक याजाक जावन एकच एक मीस हांव खळना, कारण जेजूचीं उतरां, जेजू कितें सांगता तें करता. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. आज आमचो बावार्थ जेजू थंय आमी घट करया. जेजूची कृपा आज ह्या बलिदानांत आमी आमचे खातीर कोणा खातीर आमी मागया. गीत नंबर C12 C12. घे बुंडो सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागता आमी तुझी भुरगी. घे बुंडो सोम्या घेवा तुझे सक्ती तुझे संगी आज भेटयता कानीक पोवी गोवा बुंडो वायनाची कास जिनी आमची करूंक पोवी जाबुजवाड आमचो सोम्या कानी घेवनी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदाद पावपाक मानता तसलें सामून मागात. त्यातले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता त्या बले वरवीं आमी तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर कळे आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकण निवडत्या दबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तो समसो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण ससनाक आसा जिवो.
दगन पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासा सगळो संसार आणि सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. Povit दरबारासो सर्वेस पोरतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा कोण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय कोण सर्गी तुका जय जय कोण सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आणि रगत. आपले कुशेन कसमरांचो सुंगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातस सने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे मोगसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशे बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कुडरगत सवतिल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागता हांव कुवार मरे देवाची माये संगाती भगवान सुसे तिचो पती भगवान दमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष करून सार नोळमसो गडनार जोसेफ रेनार्ड मिर्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे सोडीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास येसूतय पवित्र आत्मेच्या एक पोनांत सरपोदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो पुनर्जीवन जेजू आमचे सवय सदांच आसा भोव प्रतीक तरांनी खरिस्तांत आमकां तो मेळटा ताची कृपा दिवन आमकां ताचे कोटान तो सांबाळटा. आमकां समर्पण करून सगळें सर्वस्व ताका भेटोवन जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वाईटंतली आमकां निवार दायकुनिया जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तृप्तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सोर आकंदांतली वाटय इतिहास वडकी पदवी आनी महिमा तुझे सस्नाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पण आमच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुझे सवय आसो एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शरी भाव भयणीनो पळया जिवो उंडो देवाची शिळी संसाराचे पाप करतात या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समया मित्रांचे म्हाका पावना जुत्रानस म्हाका भलायकी मेळटली गीत नंबर E21 E21 काळीस मुझे बरला वोडा संतोषा जीवन पावन झाला तुझ्या येण्या दितार गा तुका भक्ती नानी माना क्रिस्ताराया धीमा का तू समाधान मासारक्तान तुझ्या पोसलाय म्हाका उदार मोनाक तुझ्या अर्गा तुका कुरपे सागोरा अर्गा तुका प्रार्थुया प्रितीच्या बापाया संस्कारांत आमी जेजूचे मासरगत घेतला ताणें आपल्या उडासाके संस्कारलेले जेवण आमी घेवचे म्हूण फरमायले ह्या पोशना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण कलतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वसनयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार गीत नंबर K9 जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सुनोय चकुवारा काळो पकासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता कुरसार मोरोन जीवी दिलाय जय 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 क्रिस्ता जीवित आमचे नवे कर जय 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 क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवोने चाकुवारा काळो पकासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता मोगाळ पुता सोवे अंपार मोरी आशीर्वादी आमकां
मागीन कुसाचे करुवें यर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.